एवरी टायम BSC मिटींग जी आसा ती हरशी पयलू घेवपाक जाय आनी पयलू डिस्कशन जावपाक जाय की बाबा एसेंब्लीक कितें जातलें, एक्झॅक्टली कितें आसतलें, डिमांड्स आसतले, केन्ना जनरल डिस्कशन आसतलें, हें पयलू डिस्कशन जावपाक जाय. आतां ऑलमोस्ट 9 दीस जाले. 9 दिसांचे आमचे क्वेश्चन आमी घातलेले आसा आनी क्वेश्चन एलिक्यूज घालून बाकीचे सगळे जे हें आसा रेजोल्युशन घातलां. सो हें सगळें चालू जावन आतां तेंच्यान BSC मिटींग घेतल्या आनी BSC मिटींगेक जेन्ना आमी आमचो ऑपोजिशनाचो डिमांड्स घातले की बाबा आमकां रुलींग आनी ऑपोजिशनाक टायम मेळपाक जाय, एलिक्यूजाक टायम मेळपाक जाय. कित्याक म्हाजे स्वताचे 9 दीस जाले आतां एकूय एलिक्यू लागना. 18 एलिक्यू पर डे घालता आमी, 3 स्टार आनी 15 स्टार आनी एकूय दीस तुका एलिक्यू लागना. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज अशें करूंक सोदता की बाबा ऑपोजिशनाचो आवाजूच दामून दवरपाक सोदता. आनी फुडें आतां फुडले 6 दीस आसा तितून आमी मागणी केली की एक दीस ऑपोजिशन एक दीस रुलिंगाचो, म्हणजे एक ऑपोजिशन एक रुलिंगाचे अशें करून लॉट्स काडपाचे म्हणून ते हेज्या पयलू चलताले. बट आतां सडनली तेंच्यानी बंद केला की बाबा ऑपोजिशन आयज आवाज काडटा, हेंकां एक्सपोज करता, ह्या सरकाराक एक्सपोज करता म्हणून हे उलोवपाकूच रेडी ना. दुसरे आमी मागलेले की कॉलिंग अटेन्शन ही वाडोवन दिवची, ऑपोजिशनाक एटलिस्ट 2 दिवची म्हणून. कित्याक इतलो तेंप जालो आमकां मात्तूय उलोवपाक मेळची ना. तोय तेंच्यांनी म्हटलें की दोनूच घेतले, एक रुलींग एक ऑपोजिशन. आतां हितून आमच्या ऑपोजिशनान मदीं मदीं ते दोनूय रुलिंगाचे घेता, एकदां एक्स्ट्रा तेंचे घेता रुलिंगाचे. सो रुलिंगूच आसा, रुलिंगाकूच उलोवपाचें आनी ऑपोजिशन बेश्टे बसपाचें. आयज गोंयचे जनतेन आमकां कितलेशे प्रश्न दिल्ले आसा, ते आपणाचे इश्यूज घेवन हांगा आमच्या फुड्यान येता, आमी तेंचेर उलयता आनी ते इश्यूज आमी घालता. मात तेजो आवाज म्हणून आमकां विधानसभेन मात्तूय उलोवपाक मेळची ना. तिसरे आमी मागले डिमांड्साचेर. आतां डिमांड्साचेर आतां कितें आसा, एटलिस्ट तितून तरी उलोवपाक मेळटलें म्हणून. आतां डिमांड्साचेरूच आमी म्हणटा की 20 मिनटाच्या वयर आमी दिवची ना. प्रत्येक जो पार्टी आसा तांकां 20 मिनटाच्या वयर उलोवची ना. अरे एलिक्यू घालूंक मेळना तुमकां, कॉलिंग अटेन्शनार उलोवपाक मेळना, डिमांड्साचेर उलोवपाक मेळना, जाल्यार उरलां आनी कितें. म्हणल्यार आयज अशें दिसता की हुकुमशाही जो सालाजार रूल आसा पळय त्या भशेन आमी निवडून आमकां हांगा धाडल्या विधानसभेन की आवाज काडपाक. आतां तुमी गेल ती असेंब्ली सेशन कटेल करून बारीक केली, 3 दिसाची केली, 2 दिसाची केली आनी आतां हेंय असेंब्ली सेशन बारीक केलें आनी बारीक करून तितून उलोवपाकूय चान्स ना. इतली अशी परिस्थिती जाल्या की हो BJP सरकार जो आसा हो टोटल करप्ट आसा. कित्याक हितून प्रूव करता की तांकां दुसऱ्यांक उलोवपाकूच दिवपाक ना. स्पिकराक आमी अपील केली बाबा आतां मातशें तरी आयकोन घे आमचें, एटलिस्ट एक तरी कितें आयकोन घे, एकूय आयकोपाक रेडी ना. सो आयज अशें दिसता की हो स्पिकर जो आसा हो टोटल बायज रावला, तांकां पूर्णपणान चान्स दिता आनी हेज्या पयलूय तेंच्यांनी तशेंच केल्लें आसा. आमकां ऑपोजिशनाक चान्स दिवचे ताणून रुलिंगाक चड चान्स दिता आनी ते म्हणटा आमदार. आतां ते फुडें कितें करतले, आपणाचें कितें केलां करूंक ना तें कांय उलोवची ना, फक्त BJPचे गुणगान घातले आनी कांय ना. हांगा इश्यूज कितलेशे आसा गोंयभरान, आतां कितलेशे इश्यूज आसा ते इश्यूज आमकां इतले सांगल्या पण एकूय इश्यू आमकां घेवपाक मेळची ना. कित्याक फूल असेंब्लीत ते मॅन्युप्युलेट करून दाखयता. सो हितून आमी गोंयकारांचो इश्यू कसो काडटलो. सो आमी ताका लागून आतां वॉकआउट केलो जो BSC मिटिंगाचो. आनी अर्थ ना, ह्या BSC मिटिंगेक अर्थूच उरलेलो ना. कित्याक अर्थ आसलो ना ते एटलिस्ट कितें सांगतले बाबा हें आसा तें आसा म्हणून. दुसरो आमी एक मेजर इश्यू काडलो तो एलिक्यूज. जेन्ना आमी घालता स्टार एलिक्यूज, अनस्टार एलिक्यूज, तांकां जेन्ना तेंच्यान मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर कोण आसा तेणें रिप्लाय दिवपाक जाय. गेले ते विधानसभेन अशें जालें की मिनिस्टरान रिप्लाय पासून दिवंक ना. ते सेक्शन 38 म्हणून घालता आनी ते रिप्लायच दिनासतना रावता. आनी आतां ते सांगता की सबज्युडिश मॅटर आसा आनी कसलें. अरे तुमचें कितें आसा तें तुमी रिप्लाय दिवपाक जाय एज पर रूल. बट अशें आयज पयल्या फावट दिसता की एवरी टायम गेले ते हितून कठीण 2 असेंब्ली जाल्या अशेंच दिता ते रिप्लाय दिता, तितून 38 सेक्शन लायता आनी ते रिप्लायूच दिना. म्हटल्यार इतल्यो चोरयो करता आनी बाकीचे कोर्टान वयता म्हणटा. कोर्टान वयतलेच, तुमी चोरयो करता, तुमी नाका आसलेले कायदे हाडटा, गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंयचे जे आख्खें एनवायरमेंट आसा हें काबार करपाक उठलेले आसा. आनी जेन्ना कोर्टान तुमकां स्टे हाडटा, कोर्टान तुमकां स्टॉप करता तेन्ना तुमी तोंड बंद करूंक ओगी आसता. सो ही परिस्थिती आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा हे जो BJP सरकार आसा हो BJP सरकार गोंयकारांक सोंपोवंक उठलेलो आसा. विधानसभेन आमकां आमदारांक पासून सारकें उलोवपाक आयज चान्स मेळची ना. कित्याक जितले इश्यू आसा ते इश्यू घेवन लोक येता पण आमकां पासून दूख दिसता. कित्याक ते आपणाचे काळजांतले इश्यू तांकां दिसता की खंय ना खंय आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. मात न्यायाचें मंदीर आमी म्हणटा त्या न्यायाच्या मंदिरान आमकां आवाज बसून करपाक मेळची ना. थँक्यू.